गायन गाऊया. देवामुखार उबो रावच्याक A10 पान 5 A10 पेज 5. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो असलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बावमडीनो सगळ्यांक तुमकां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेक हाजीर आसल्यांक माये मगज येवकार. हे मिसांत मागुया झेवियर रोद्रिगीस ह्या आमचे बाप आसत, ताच्या गोडच्यांनी आज पयल्या वर्साचो उगडास, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पाळटात. झेवियर आमच्या भावाक सासणाची शांती जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो बागिलीचो जावं किरीत भाशेन मागतना आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात. सेलेस्टिना डिसोजा, मिशेल फेर्नांदीस तांचे पासत मागुया. तशेंच रॉक्सेन हेरेदिया आपलो 21वो वाडदीस संभ्रमता, तिचे पासत मागुया. सर्गींच्या बापान तांचेर भरपूर आपले कृपेचो पावस घालो. आयज आमी निमाणी तयारी करता रुजाय साहेबांचे परबेक. मागुया तेच मायमारीचो आदार आमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक, आमचे गांवचे तशेंच भायल्या गांवांनी वावुरतेल्या आमच्या ताळगांवकारांक तेच मायमारीन आपल्या मांतकाल राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तिचे उद्देशी आमी अदीक जेजूक लागीं सरूंक ही चिंतना मनान धरून हे मिसा भेटेन वांटो घेवंक तयार जातना आमी चोसक पातकी मेळकून देवाचे आनी एकामेकाचे मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बेडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यन सदांच संकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. आज बागीन मार्टिन ऑफ टूर्स ह्या धर्माध्यक्षाची आमी सेवाधर्मीक समरण करता. आपल्या जिवितांतल्यान लागीं देवाच्या संबंदान तो जियेलो. आमकांय असले संबंदाची गरज. ताचे मजतीन देवाक आनी एकामेकाक लागीं स्वरूप मागुया. स्वर्गीचे बापा, बागीन मार्तीन धर्माध्यक्षाच्या जिवितांत तशें मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी. तुजे कुरपेची विजितां आमच्या काळजांनी करून दाखय. आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूप आमकां कधीच निर्मू नाका. आनी जेबीर आमच्या बाबाक सासणाच्या वैभवांत वांटो दिये. आमचे सुम्या तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. बागयोन पावलून रोमांकारान बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, प्रिस्काक आनी आकिलाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. जेजू क्रिस्ताच्या वावराक तांणी म्हजे बरोबर कांद मारला. म्हजो जीव वाटावंक त्यो प्राण दिवंक फाटीं सरल्यो नात. देखून हांवूच न्हय पूण विदेशाचो सोमेस्त पवित्र सभा तांच्या उपकारांत आसा. तांच्या घरान एकटवता ते पवित्र सभेकूय म्हजो सलाम. एपेनेत म्हज्या मोगाच्या इश्टाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. आजियान क्रिस्ताक दिलोलें प्रथम फळ तो. मारयेक म्हजें नोमान गोमूयात. ती तुमचे मोदें खूब वावुरल्या. म्हज्या सोयऱ्यांक आनी बोनकोणींतल्या बागेल्यांक, आद्रोनिकाक आनी जुनियासाक म्हजें नोमान. दोर परगोडटना मोदें नान वस्ते आनी म्हजे आदीं क्रिस्ताचे पाटलावदार ते. आपल्याताक नोमान. सोम्या सवें तो म्हजो चड मोगाचो इश्ट. क्रिस्ताच्या वावरान आमचो आदारी जालोलो उर्बानाक आनी स्ताकीस म्हज्या इश्टाक नोमान. एकामेकाक पवित्र उमो दिवन नोमान करात. क्रिस्ताच्यो सगल्यो पवित्र सभा तुमकां नोमान कोत्तात. हांव तेर्सियोस तुमकां सोमेच्या नांवान नोमान कोत्ता. हांवें ही चीट बरोवन काडल्या. म्हाका आपल्या घरांत घेतला तो आनी तांगेर जमता ती आखी पवित्र सभा तुमकां नोमान कोत्तात. इरास्टस शाराचो भांडारी आनी आमचो भाव क्वार्तूस तुमकां नोमान कोत्तात. हांवें तुमकां परगोटलां त्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियोंक जो तुमकां घोटाय दिवंक शकता. त्या देवाक महिमा. जेजू ओगोनीत युगां काळांनी गुपीत दवरलोल्या पूण आतांच्या काळार परगोट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगल्या विदेशांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. ह्याच प्रवादांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी हेच सासणीक देवाचें निर्मण. हेच प्रवाद्यांनी एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतरें. देवाचे वडोपकार. हे देवाच्या उतरात स्वभाव सांग. देवा आमच्या राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटलें. परतून देवा आमच्या राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटलें. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती कोत्ता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी बोंदिवोन ताचे तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब. देवा आमच्या बाप राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटलें.
पिणका पिणकेक तुजी कोत्तुवां पोरगोट कोत्ता, तुज्या बोलिश्ट कोन्यांची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सगल्यांक पोरगोट जाल्या सबाब. देवा आमच्या राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं सबाब. देवा आमच्या राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. सगळीं उबी रावया. Sorves por tunce sove asu. Luca bormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. जेजून अशें आपल्या शिसांक म्हणलें, भास्कोळपणान जोडिल्ले ग्रेस्कायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंत्रूड वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सोपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सोपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटूच जोर भास्कोळपणान जोडिल्ले ग्रेस्कायेन तुमचे खात्रेचे जावंक जाल्ले ना, तर ओसोल खोरी ग्रेस्काय तुमकां कोण पातयतलो? जे तुमचे न्हय तातूंत जोर पातयोंक नजो जाले, तर तुमचे खाशाचे ते तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगा दोनयाची बरोबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पांव धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायची चाकरी करूंक जायना. हे सगळे आयकून ग्रेस्कायेक लोबदोल्ले फारिसेव ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्याय म्हूण दाखयतले तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो ओळखता. तर मनीस उंच मोलाचे म्हूण लेखतात ते देवा मुखार कांताळो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा आमी ग्रेस्कायेची आशा दवरून रावले जाल्यार आमी देवाक फाटीं सांडटल्या. वो ग्रेस्कायेक लोबदून रावतात जाल्यार आमी देवाक सांडटल्यो. कित्याक जो मनीस ग्रेस्कायेक लोबदून आसा तो देवाचे वावर करूंक कसोच फुडें सरचो ना, आनी जो ग्रेस्कायेची आशा दवरून आसा तो आपले सोगलेंच ही ग्रेस्काय जोडूंक वावुरतलो. आनी ह्या पासत खोटी ग्रेस्काय आनी खोरी ग्रेस्काय हाचे मदोर आमकां अंतर दिसून येता.
खोटी वो सोरता तसली ग्रेसकाय म्हणटात ती ह्या संवसारांत आमकां ग्रेसकाय आसा ती, आनी खोरी ग्रेसकाय म्हणटात ते सुर्गींचे राज. आनी ह्या पासो जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत त्या मनशाची खबर कोत्ता तेन्ना, चाकराची खबर कोत्ता तेन्ना तो म्हणटा, जेन्ना तो आपली ही ग्रेसकाय संवसारी ग्रेसकाय दिवन दुसऱ्या सोबे सोबून जोडून हाडटा तेन्ना ताका एके भाशेन सुर्गींचे राजाची खबर ताका मेळटा, वो सुर्गींचे राज ताका मेळूंक सोंपें जाता. आनी हेंच कितें आयज करूंक आमकां जोण एकल्याक उलो, ही संवसारी ग्रेसकाय घेवन आमी सुर्गींचे राज जोडूंक आमी ही संवसारी ग्रेसकाय वापरूंक जाय. कित्याक जेन्ना देवान आमकां ही संवसारी ग्रेसकाय दिला ती आमी सदांच ओळखून घेवंक जाय की ही आमकां देवा कडच्यान मेवला, आनी आमी ही संवसारी ग्रेसकाय घेवन खंयच बेचे ना. आमी मेल्या उपरांत ही ग्रेसकाय आमची हांगासरूच दवरून आमी वेतोल्या. तो ह्या पासत जेजू आमकां शिणकायता की ही ग्रेसकाय जी आसा ती आमी संवसारी स्वर्ग जोडूंक वापरूंक जाय. एका दिसा ही एक प्रोफेसर आनी ताचो स्टुडंट ते दोगांय चलताले, आनी ते चलत आसताले तेन्ना एक पार्कान ल्हान भुरगे, सुपुल्ले भुरगे बरे भाशेन खेळटाले. आनी तांकां पळोवन हो स्टुडंट आपल्या सराक म्हणटा, सर पळय हे ल्हान भुरगीं कितले बरे भाशेन ते खेळटाय, कितले खुशाल आसात, कितल्या मोगान ते वागतात. आनी हो सर ह्या आपल्या स्टुडंटाक म्हणटा, हांव कितें कोत्ता तें पळय. तो एक 10 रुपयाची कॉयन काडटा आपल्या बोल्सांतल्यान आनी ती भुरगीं हेटाली थंयसर उडयता. आनी ते कॉयन पडेना फुडें सगलीं भुरगीं जी मोगान हेडटालीं ती ते कॉयन घेवंक सगलीं झगडूंक लागतात. मोगाच्या इश्टानू, ही गोत ह्या भुरग्यांचीच न्हय पूण आमचीय जावन आसा. आयज गोंयांत आमी पळयतात जायते कोर्ट केसीस चलतात, कित्याक भाव भावाचेर केस घालून आसा, भयण भयण्याचेर केस घालून आसा, वो भाव भयण एकामेकाचेर केस घालून झगडटात. आनी ही आवय बापायन दवरली ग्रेसकायेक लागून ह्या घरांत फूट पडटा. आयज ह्या पासत जेन्ना देवान आमकां दिला ही ग्रेसकाय तेन्ना ह्या ग्रेसकायचो बरो वापर करूंक आनी सुर्गींचे राज जोडूंक आमचें मन जावं दी. ग्रेसकाय वायट न्हय पूण ग्रेसकायची आशा दवरून आनी ग्रेसकायेक लागून आपलें सगलें ध्यान मन सगलें हे ग्रेसकाय जोडूंक दवरून तें वायट. तर आयज आमी ह्या मिसान वांटो घेतात तेन्ना आमकां जोण एकल्याक ही कृपा मागुया की ग्रेसकायचे आशेक न्हय पूण ही ग्रेसकाय बरे तरेन वापरून दुसऱ्यांच्या आदारांक पावंक आनी ही ग्रेसकाय आमकां सुर्गींचे राज जोडूंक आदाराची जावंक आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. बेटोनेक आमी गायन गावया C302 सर्वेस्वरा देवा पान 42 C32 पेज 42. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या अति पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेश्वरा देवा, भाग्योन मार्तिनांचो उगडास करून तुका आमी वंपतांव ती देणी पवित्र कर. सगल्या बऱ्या वायटा मदें
आमच्या जिवितांत तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक ह्या बलिदानांचे आमकां बळ मेळूं आनी जेबीर आमच्या भावाक सासणाचे सुखांत वांटो फाव जावं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. अर्था सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वशे आमी कोण फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमचेच फायद्याचो माटीन तूं तुज्या भक्ताच्या मनाक गायची परब समरंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव कोत्ताय. ताच्या पुण्या भोवन जिवीत आमकां देख दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या आदारान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. म्हणजे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकेंचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके प्रितीमीचेर विश्वासले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरलुरीक मुखामाल फुडें फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मुखार मारी देवाची माई सांगती बेगीन धरम दोता आनी सरकाडी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तेच्या सुखान आमकां वाडय. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक
जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आतां सोगले आमी आमच्या बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीचा तुजें नांव तुजी रुची स्वर्गांत येता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रासाक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बघूया. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शांत एकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुरवाकांतांतली वाटाई सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दोमृतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटात. हे जेजूच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटून घेतिल्ले आमी सुभागी. म्हाका फावो न्हय सोम्या जेजूक आमच्या काळजान घेतना आमी गायन गावया. D26 पान 61 D26 पेज 61. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक तयारी करतल्या दियाक्न रिगन मार्टिन्सा पासत मागणे. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक ऑर्डराचो पुरम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमचो दियाक्न रिगन मुन्यारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर
तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागता. पुर्तेपणीन आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोटूं, विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समारंभू आनी तामो नासतना मागणें करूं, जेजूक तो ओदीक चिकटून रावूं. बापा, बरी खबर पुरगोटलो हात्यार ताका कोर, तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांनी पेटय आनी काळजाचे भोगतीन याज्ञिकी संस्कारनीक तयारी करूंक ताका गोठायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीचे बाप्पा, एकवटाच्या जेवणान आमकां पसून तुवें गोड केलें. जशें बाग्योन मार्तिनान आपले जिणेंत सदांच तुजी कुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सोर वस्तूंनी सगळे काळजान तुजे कुशीक खालती रावंक आमकां कृपा दी. हे भाशेन आमी तुजी खरी भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बांबडिनो, आज सांजे आमची निमाणी तयारी रुजाय साहेबांचे पोरबेक आजच्या सेवाधर्माची रीत सांबाळटली आमाराल वाडो आनी कॉन्फ्रारिया, आमाराल वाडो आनी कॉन्फ्रारीचे वांगडी. फाल्यां भक्तीपणी आमी रुजाय साहेबांची परब आमचे इगोर्जीन करता. पयले मीस सकाळीं 6 वाजता प्रेयर ग्रूप सेवाधर्म चलयतली. दुसरे मीस 7:15 7 वरां क्वार्टाचेर SSVP चलयतली. पोरबेचे मिसांत बिशप एमेरिटस ऑफ पोर्ट ब्लेर, अंदमान एंड निकोबार आयलंड, बिशप आलेक्स डायस आमचे बरोबर आसतलो. पोरबेचे मीस सकाळीं 8:30 वाजता, सकाळीं 8:30 वाजता पोरबेचे मिसात सेरमांव, ते उपरांत पुरसांव आसतलें. आनी मागीर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें सकाळीं 10:30 वाजता. सकाळीं 10:30 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. आज सांजे आमची निमाणी तयारी जातली. सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. निमाणी तयारी साहेबांचे पोरबेक वेस्प आमी म्हणटा बरे भाशेन भक्तीपणी तातूंत वांटो घेवया. फाल्यां आमची दोतोनीची भुरगीं तुमकां येवकार दिवंक फुलां लायतली आनी तुमची फुलां पाकळी दोतोनीच्या वावराक तुमी दिवची. तशेंच SSVP वांगडी परबेच्या मिसा उपरांत आनी एक मिसा उपरांत इगोजेच्या दारा भायर बॉक्सां घेवन आसतलीं. तांकांय म्हणजे आमच्या गांवचे दुबळ्यांक तुमचो आदार तुमी फाव करचो. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. निर्भागी आमची काळजां, K 7 पान 142, K 7 पेज 142.